धारबांदोडा जंक्शन अपघात प्रवण क्षेत्र जाल्लें आसा। ह्या अपघाताक लागून थळाव्यांच्या मनात भय निर्माण जाला। कालूच जाल्ल्या अपघातान गोकुळदास गांवकर हाका आत्ताक मरण आयले। अशे अपघात घडचे न्हय ताका लागून थळाव्या लोकांनी रस्त्याचे डिवायडर ना जाल्यार फ्लायओव्हर घालपाची मागणी सरकाराकडे केला। जो हायवे आसा पणजी टू बेळगांव, ते बेळगांव रोडाचेर ज्यो गाडी येता पळय स्पिडीन येता आनी थंय एक जंक्शन आसा सावड्डे वचपाचें, तेन्ना ते वचपाक आमकां लोकांक त्रास जाता, सावड्डेच्या लोकांक त्रास जाता, प्रत्येक त्या वाठारांतले त्रास जाता आनी ते चडांत चड एक्सिडेंट जाल्ले आसतात। म्हणून ते कितें तरी थंय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर कितें तरी करपाक जाय। तुका कितें सजेशन केला सरकाराक की ना अजून पर्यंत कोणी केलं तें खबर ना, पण आमी सद्या आतां करतले। अशें हें अशेंच उरोंक जायना, अशें उरले फुडें लोकांक त्रास जाता की प्रत्येक मनीस गेलो जाल्यार आमकां खूब डिफिकल्ट जातलें। काल एक एक्सिडेंट जाला हांगसर, तो आमचो गांवचो भुरगो, तो भुरगो ऑन द स्पॉट गेल्लो आहा। तेन्ना कितें करचें काय कळना, ह्या सरकारान तेजेर लक्ष घालून मातशे निर्णय घेवपाक जाय हांगसर। आज आमी हांगसर धारबांदोड्या हे जंक्शनाचेर येयल्ले आसा। तुमी पळोवपाक शकता की काल हांगसर एक रिसेंट एक्सिडेंट जाल्लो आसा। आमचो गांवचो भाव जो दावकोण गांवचो भाव गोकुळदास गांवकराचो एक्सिडेंट जावन तेची मृत्यू जाल्ली आसा। सो हो जो हायवे जो आसा धारबांदोडा कनेक्टींग करचो फोंडा टू बेळगांव हायवे आसा आनी हांगसर क्रॉसिंगाक आसा तो सावड्डेचो रोड आसा। सो हांगसर कितें जाता, सावड्डेच्यान गाडी ज्यो मेन हायवेक जेन्ना कनेक्ट जाता तेन्ना हांगसर हायवेच्यान स्पिडीन गाडी येता आनी एक्सिडेंट जाता आनी भरपूर एक्सिडेंट जाल्ले आसा। म्हणटकीर हांव सरकारा कडेन मागता कितें सेफ्टी मेजर्स जे कितें आसा ह्या रोडाक घेवपाक जाय ते बेगीन घेवचे, कित्याक नॅशनल हायवे हांगा वाडपाचो आसा। नॅशनल हायवे जेन्ना वाडटलो तेन्ना गव्हर्मेंटान हांगा फ्लायओव्हराचें प्रोविजन करपाक जाय, कित्याक हांगसर फ्लायओव्हराचें प्रोविजन करिना जाल्यार परत हांगसर एक्सिडेंट जावपाचे हाय चान्सीस उरतले। धारबांदोडा जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेर परत अपघात जायत आहा तेन्ना तुका कितें दिसता हांगा कितें जाय? हो राष्ट्रीय महामार्ग जेन्ना आमची दिवाटी वचपाचे येवपाचे लोक आसा पळय ते सान स्पिडीन येता आनी हे धारबांदोडा जंक्शन आसल्या कारणान हांगसर लोक पयलींच सायड दिवाटी भितर सरपाक सोदता तेन्ना कोणा अंदाज मेळना। हे स्पिडीन आसल्या कारणान पयरूच आमचो दावकोण काल दावकोण गोकुळदास गांवकर तेणे एक्सिडेंट जालो आनी तो ऑन द स्पॉट गेलो काल तेजे। तशेंच आत्तां एक तेजे तांदूळ पडलेले आशिल्ले पळय ते तांदळाची एक्झाम भुरगो आतांच पडलो जस्ट नाव। आनी हे अपघात जाता फक्त हे हांगसर डिवायडर ना म्हणून, त्याच दोनी सायडीन आमकां डिवायडराची अत्यंत गरज जाता। हे धारबांदोडा जंक्शनाचेर आसा, ते जंक्शनाचेर एक अपघात जाल्लो आसा आनी त्या अपघाताक गोकुळदास गांवकर हो धारबांदोडेचो दावकोणचो भुरगो ताका मरण आयिल्लें आसा। जो तुमी पळयता की म्हाजे फाटल्यान जो स्ट्रेट रोड आसा जो हायवेचो राष्ट्रीय महामार्ग आनी हांगा जंक्शन आसा धारबांदोडा जंक्शन सावड्ड्या वचपाक दावकोण वचपाक दाबाळ वचपाक। ते जंक्शना वयल्यान जो काल तो गोकुळदास गांवकर जो आसा तो रेशन घेवन येतालो आनी जसो आपूण वळसा घेवपाक वयतालो टर्न घेवपाक तितल्यान मोलेंच्यान दिशेच्यान एक बायक रायडर फास्ट येयलो आनी ताका सरळ तेणी मोकलेली आसा आनी त्यामुळे तेजो अपघात जावन मृत्यू जाल्लो आसा। तेजेर केस रजिस्टर बी केल्ली आसा ते रायडराचेर। आनी आतां तुमी पळयता की हो जो डेंजर झोन आसा, डेंजर झोन आसल्या कारणान स्थानिकाची मागणी आसा की हांगा कितें तरी डिवायडर नाजाल्यार कितें तरी घालचें आनी सरकारान हेजी उपाययोजना करची। जेन्ना हो नॅशनल हायवे आतां 4 लेन जाता तेन्ना हांगा फ्लायओव्हर दवरुचो आनी हांगा सर्वीस रोड येवपाक लोकांक येवपा वचपा खातीर कायम दवरुचो अशी मागणी आसा। तेन्ना सद्या तरी आतां तो रोड जाता तेन्ना 4 लेन जाता तेन्ना जाता, पूण सद्या तरी बेगींतल्या बेगीन हांगा ह्या जंक्शनाचेर उपाययोजना करची अशी सरकाराची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।